कुट्टाळे पंचायतीचे वॉर्ड नंबर 7 केला. बाय ऑलिंदा आमचे पंच आसा झेडपीच्या हातान हांगासर इनॉग्रेशन जाला. मी पळोवंक शकता ह्यो स्टेरकेस कशी आसा ती इट इज रियली स्टीप. लोकांक येवपाक वचपाक पावस जालो की हांगा शेळो मांडप. सो आतां हांगासर रेलिंग घातला आदाराक लोकांच्या सो दॅट दे कॅन होल्ड. हाताक धरून ती वचूं शकता. रिस्क ना, रिस्क खूब कमी जाल्ले आसा आनी खूब बरें काम हांगा झेडपीन केलें करूंक म्हणटा. आनी तशें आमचे MLA सराक कित्याक हें काम ते लास्ट 25 वर्सां जाली एका पेवर्स घातलेले ते मागीर रिप्लेसूच जावंक ना. हांवें मॅडमीक एकूच पावटी सांगून मॅडमीन रोखडे ताबडतोब प्रोसिजर जो आसा तो फॉलोअप करून हे पेवर्स घालून तशी तेणी एडिशनल बाई रिनोवेट करून घेतल्या. सो हांगा इनॉग्रेशन केल्लें आसा पेवर्सांचें. सो ऑल्सो आमी वेलूय हें केल्लें आसा. सो हांव आमचे झेडपीक मॅडमीक थँक्स म्हणटा. खूब डिफिकल्ट जातालें लोकांक येवपा वचपाक. सो आतां तांकां मातशें पॉसिबल जाता बरें आसा. मी आज 4 वाड्यान हाय पडतालीं विलेज पंचायतीन पडटा तो. आनी आयज आमी पेवर्साचें इनॉग्रेशन केल्लें आसा. आनी तेजो एस्टिमेट 8 to 10 lakhs भितर आसा. प्लस आमी वेलूय रेनोवेट केल्ली आसा. आनी हें काम करपाचें कारण फुरसा कडेन आमचे जायतो लोक हिंगा मागणे करता आनी लोकांचे रिक्वेस्ट आसले हिंगा मातशें बरें क्लीन करून दिवचे, टायल्स घालून दिवचे. आनी आयज आमी हें काम कंप्लीट केल्लें आसा. आतां जाय लोकांची कामां, लोकांक खूंय त्रास जाता, प्रॉब्लम्स जाता, थिंग बरें सरावंडींग क्लीन करचें, तांकां जाय ते भशेन बरें क्लीन हें करून मेळचें अशें म्हणून तें आयज काम घेतलेलें आसा.